येस सर, तुमचे नाव? गोवा भूमिका संघर्ष समिती ते माझ्या वांगडा आसा वायस प्रेसिडेंट नारायण गडेकर आणि हांव समितीचो मुख्य प्रवक्तो संतोष मांद्रेकर। आमी काल की गोंयचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर्स आणि एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स रवी नायक आणि रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबू सुनावकर एक निवेदन आमी सादर केलां आणि ते निवेदन आमकां काल आमी तांकां सचिवालयात निवेदन दिल्या बरोबर ताका आमी त्या निवेदनान एक रिक्वेस्ट केला। गोंयचे आयज जर सगळें पळयलें जाल्यार जमीन सगळे कन्वर्ट जातात आणि जमीन विकल्यो वयता। आमी ताका रिक्वेस्ट केला की तुमी गोंयचे जमिनी कन्वर्ट जे आसा पळय ते करिनाका, कारण ते जमिनी जे आसा ते जमिनी शेतकारांक आयज पर्यंत आमचे गोंयचे सगळे शेतकार भाव आसा, बहुजन समाज जो आसा हे सगळे शेती करीतच येयल्या आणि हे शेतीतले जमीन जर तुमी कन्वर्ट करपाक जाल्यार आमी शेती केन्ना करचे हो एक विशय आमी आमच्या निवेदनात मेन्शन केला। आणि दुसरी गोष्ट की ताबडतोब कुळाचे जे गोंयचे जमिनी आसा जे कुळो आसा गोंयचे कुळाचे जमिनी जशा तशे उरचे आणि कुळाचे जमिनी जर भाटकाराक विकपाचे आसा जाल्यार भाटकाराक ते कुळाकच विकचे ते आनी खंयच्या भायल्या लोकांक विकचे न्ही आनी कोणाक विकचे न्ही हाची आमी मागणी त्या निवेदनात रेव्हेन्यू मिनिस्टर आणि शेती मिनिस्टर केल्या। तेन्ना तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलां की तुमच्या निवेदनाचेर जरूर विचार जातलो, आमी ते पळयता, कारण गोंयांत जितके कुळांचे जमिनी आसा पळय ताचेर आमी रेव्हेन्यू मिनिस्टराक सांगला की तूं ताबडतोब गोंयचे कितलेशे केसीस पेंडींग आसा गोंयांत की ते कुळाचे मामलेदार गेल्या उपरांत मामलेदार टायम आसता तो ऑफिशियल कामाक खंयचे वयता आनी कितें वयता सगळें तेजें चालू आसता। पण ते केसीस जर बेगींतल्या बेगीन कुळांक न्याय दिवपाचो आसा, गोंयच्या कुळांक जर बेगीन 5 जर तेंचे निकालात केसी काडचे आसा जाल्यार तेंच्यांनी स्पेशल मॅजिस्ट्रेट फॉर्म करचो, स्पेशल ह्या केसी खातीर एक मामलेदार फॉर्म करचो आणि ते केसी फक्त ताकाच दिवचे अशें आमी तांकां सांगलां आनी तें मान्य केलां। कित्याक राज्य रेव्हेन्यू मिनिस्टर 2023 कोर्टाचो आदेश आसलो, 2023 हायकोर्टाचो एक आदेश आसलो की गोंय सरकारान ताबडतोब मॅजिस्ट्रेट फॉर्म करचे हेची आमी ताका उल्लेख करून दिल्या आनी तेणी सांगलां आमी बेगींतल्या बेगीन हो मॅजिस्ट्रेट फॉर्म करता म्हणून। सर, अशे कितलेशेच जे लँड आसात ते अजून कन्वर्ट जाल्ल्यो आसा गोंयांत ना म्हटल्यार तरी नॉर्थ आनी सावथाक अशे बरेच केसीस पेंडींग आसा जे कन्वर्ट जाल्लेले आसा। कळ्ळें तुका न्ही, ते कन्वर्ट जावचे न्ही। फॉर एग्जाम्पल आतां हालींचें जें प्रकरण आसा कळ्ळें न्ही, गोंयांत जमनीचे सदस्यान सगळे तुजो बरेच पैकी आवाज विरोधक आवाज करता, तर ते जमीन कन्वर्ट जावचे न्ही अशी आमची इच्छा आसा। कारण तेंकां मेळची जमीन कळ्ळें न्ही, सरकारान ताजेर जरूर एक विचार करचो, गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री हाचेर लक्ष दिवचो असो आमी ताका एक रिक्वेस्ट करता। तुम्ही आता मेमोरेंडम सबमीट केल्लो आसा, तुमकां कितें रिप्लाय आनी आश्वासन दिल्लें आसा हेचेर? आमी जेन्ना रेव्हेन्यू मिनिस्टर सांगलें की स्पेशल मॅजिस्ट्रेट आमकां फॉर्म कर, कन्वर्ट जमिनी जे आसा पळय ते करिनाका आणि दुसरी कुळाचे जे जमिनी आसा ते कुळांकच विकपाचे आसा जाल्यार ते कुळांकच विकात तांणी सांगा तुमच्या निवेदनाचेर जरूर विचार जातलो आणि आमी ते तशें करतात। असेंब्ली चालू आसा, ह्या प्रश्नांचो तुमची मांडणी असेंब्लीन चालतली अशें म्हणजे करतले ते अशें दिसता तुमकां? आमी म्हटलां ताका की तुमी असेंब्लीचेर तेणी सांगलां आमी विचार करता आनी तशें शक्य आसा आमी असेंब्लीचेर हाडटा म्हणून। दिसता तुमकां जातले हेचेर कितें तरी उपाय निर्णय? पळय आमकां कितें आसा की हो प्रश्न मिनिस्टरांचो आसा, आमची अपेक्षा आसा, कॉमन मनशाची अपेक्षा आसा, गोंयच्या शेतकऱ्यांची एक अपेक्षा आसा, एक कुळांची अपेक्षा आसा की तांच्यांनी ह्या सरकारान तांकां एक दिलासो दिवचो, ते बरे तेंचो विकास करचो, तेंचे बरो प्रोग्रेस करचो अशें दिसता। तेन्ना ह्या लोकांनी जे आमदार म्हणून निवडून येयल्यात की तेंच्या लोकांचो विकास करच्या खातीरच येयला, तेंचो डेव्हलपमेंट करच्या खातीर येयला, तांच्यांनी करपाक जाय अशें आमकां दिसता। अपेक्षा ही फ्युचराक अपेक्षाच उरली आणि खंय तरी नाराजगीचेर येयली जाल्यार तुमचें कितें पावल आसतलें हेचेर? आमी गेल्या 2023 आमी रेव्हेन्यू मिनिस्टर गोवा भूमिका संघर्ष समितीक शिकावणी दिल्ली आणि तेणी आमकां तेन्नाय फकत मिनिस्टरान सांगलेलें हाऊस नजरता की आपण मॅजिस्ट्रेट 6 म्हयन्याच्या भितर फॉर्म करता म्हणून 3 अजून मेरेन तो जावना। आणि समज आजूय जर हो सरकार कुळांक न्याय दिवंक पावलो ना, शेतकऱ्यांक जर न्याय दिवंक पावलो ना जाल्यार गोवा भूमिका संघर्ष समिती एक दीस हाजेर मिटिंगेन बसतली आणि पुढचे जे कितें पावल आसा पळय कितें करचें, आंदोलन आसूं आनी कितें आसूं हें आमी जरूर करतले डिसिजन घेवन।